रस्त्याला स्टार्टिंगच पाऊस सुरू झालो आणि कुरचड्या उदक भरले तर तेजेर कशें कितें जाता तो मरे कितें आसता पयली सुवातेर जे आज एनवायरमेंटल फिल्म आमी दाखयता पळय इट इज शोईंग दॅट थिंग वेर प्लास्टीक बॉटल्स वेन थ्रोन हियर एंड देर दे गो इनसायड द ड्रेन आनी खंय तरी चोक जाता. सो पयलीं पावसान जेन्ना हे सगळे प्लास्टीक वा आनी बाटली खंय तरी उडयता लोक ते एकठांय जावन खंय तरी ड्रेनान येता आनी मागीर क्लॉग जाता आनी ते काडटरी तो क्लॉगिंग काडटरी ते मागीर प्रॉब्लम सॉल्व जाता. सो इनिशियली जो पयलो पावस आसा हो सदांच हो इशू आसता आनी ह्या इशू खातीर म्हाका दिसता आमी तो रिजॉल्व केल्लो आसा आनी आतांच न्ही सगळ्या पावसाचे भितर हे गोश्टी जाता. लोक असं दाखयता की कुडचडे बुडले. हांव त्या लोकांक चॅलेंज करूंक सोदता जे कोण थोडे आमचे न्यूजपेपर भाव आसा भयण्यो आसा आनी थोडे क्रिटिक्स आसता तांकां चॅलेंज करता की जो आंबेडकर सकल जो ते सांगता की एवरी टायम अशें बुडटा आनी उदक भरला ताका म्हाका फुडलो पावस येता पळय तेन्ना म्हाका परतून तो बुडलो. आतां आख्खे जेन्ना पाड्डे बुडटा लेवल ऑफ द रिवर्स वयर जाता तेन्ना बुडूंक शकता. नॉर्मल रेंज ते जावचें ना अशें आश्वासन हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान दिवंक सोदता. कुडचड्यार खुबशे म्हणजे डेव्हलपमेंटा कामां चालू आनी डेव्हलपमेंटा कामां चालू आसता आमी आमचे कडेन सायडीन फुटपाथ व्हडले रस्ते ना जे सायडीन डेडिकेट करूं शकता तेच एरिया भितर फोडून तेच अंडरग्रावंड केबल तेच सिवरेज नेटवर्क तेच पायपलायन घालूंक पडटा आनी ताका खातीर टायम लागता. 365 days लागता 720 days लागता. म्हाका दिसता हे काम करता तेन्ना थोड्यो गोश्टी ह्यो रिपीट जातल्यो आनी तेजे खातीर हे फावटी पावसान त्रास जातले. अशेंच जेन्ना हांव 4 lane रोड करताले 8-9 वर्सां पयलीं तेन्नाय हो इशू जाल्लो आनी ताका म्हाका चंद्रार बी धाडलो लोकांनी कार्टून बी करून आनी आतां 7 वर्सां तो रस्तो करतरी ताका एक खड्डो पडना आनी कांय जावना. हेजे क्रिटीक आसा पळय आनी म्हाका सांगपाची गरज ना. म्हजें काम हांव करपाक जाणा आनी हांव जाणा म्हाजें काम कशें करतलें तें. सो थोडे त्रास जातले हे पावसान फुडले पावस म्हणटा वयतले. चड्यार ट्रान्सपोर्टेशन ब्लॉक केलो कितें विशय तो कित्याक हाडोवचो गांवचो इशू आशिल्लो तो गांवचो इशू रिजॉल्व जातकीर चालू केलो. पूण आतां सरकार म्हणटा मायनींग चालू जाय ट्रान्सपोर्टेशन जावपाक जाय ओवर ऑक्शन जावपाक जाय म्हणटा आनी अशे गांवकार जर बंद करपाक लागले जाल्यार ना तेजे बंद म्हणल्यार तेजो इशू आशिल्लो गांवचो ते कितें आसा की पर्टिक्युलर जेटी आनी ते हे आसा हो सिस्टम भितर आसा. आतांच न्ही हे म्हाका सांग जेटी पुर्तुगेज टायमाची जेटी पूण आतां हालीं कोणे न्यू जाणांनी घेतल्या आनी ताका जो सिस्टम आसा पळय गांवचो जेका कशें शेतमार वता ताका खबर ना. जेटी इज बीन टेकन ओवर फ्रॉम द अदर पीपल आनी ताका लागून हो इशू जालो. आतां म्हाका दिसता 100% जाला अशें म्हणना पूण हांवें इंटरव्यू जातरी मातशें तरी कूल जालें आनी ताका सांगलां ते हांव रिजॉल्व करतलो कितें आसा. कोणी घेतले म्हणटा भायल्यान घेतल्यो ना जेटी आसा पळय ती जेटी आसा पळय ती पयलीं जे कोण आशिल्ल्यो पळय ते आतां दुसऱ्यांनी घेतल्या. सो तितू भितर जो रिजॉल्व करपाचो इशू उरलेलो तो रिजॉल्व जातलो. पूण आतां ऑक्शन जाता तेन्ना भायल्यो ज्यो कंपनी येता पळय तेन्नाय असोच विशय जातलो ऑक्शन आतां ऑक्शन मायनींग ऑक्शन जालो पळय जिंदाल येयला ऑक्शन जे जाता पळय इट इज फॉर हायस्ट बिडर ते गोवोरमेंट आपणाची पॉलिसी करता. लोकल जे एनवायरमेंट हांव एक इंजिनियर कितलींच वर्सां मायनिंगेक काम केल्लें हें आतांच जायना. आतां तुमी मिडियम सोशल मिडियम आनी बाकीचे न्यूजपेपर आनी हे चड वाडल्या म्हूण हें हायलायट जाता. हांव जेन्ना म्हाजें मायनींग जेन्ना केल्लें हे इशू रेग्युलर आसताले हे न्यू कांय न्ही. तितू भितर थोडे रिजॉल्व जाता आनी मागीर रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. तुमकां खबर आसतलें हांवें सांगपाची गरज ना. आतां हितू हायलायट जाता दुसरे भशेन आमचें कितें जाता एकटो पत्रकार हो दुसरो जो हो आसा तो आपण स्कोर करपाक कसले बातमी हाडटा थोड्यो गोश्टी आनी म्हाका दिसता तेजे रिजनेबिलिटी एडिटरान पळोवपाक जाय. काल हांवें 2-3 जाण एडिटराक फोन केल्ले की ह्यो गोश्टी ज्यो तुमी बरयता यू शूड सी वॉट इज द एक्चुअल फॅक्ट. हो कावंटर पत्रकार हांव म्हणना की सगळे बरे पत्रकार तितले आंबे कशे आसता 100 आंबे एक बास्केटान आसता 1-2 कुसले जाल्यार बाकीचे कुसता पळय ही गोश्ट जावपाक जायना म्हण हांवें काल एडिटराक फोन केलो की यू शूड गो इन टू डेप्थ आनी बरोवपाक जाय कित्याक पेपर जो आसा हे सगळे वाचता and they feel that the fourth state is a very important dialogue within the reporters who are educated and who bring the right बातम्या. फ्युचरिस्टीक आनी स्वप्नां पडलेल्यो बातम्यो हाडपाक जायना. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो की अशें करचें न्ही फुडले फावटी ब्रिंग द रायट बातम्यो आनी लेट द पीपल नो द रियलिटी. सो हेजे खातीर हांवें काल एडिटराक फोन केले आनी हांव इतलें सांगता की सरकाराचें आसता की हायस्ट बिडराक पयशे दिवपाक ते दितले. मागीर लोकल इशू जे आसा ते मायनवाले जो घेता तेणी इशू रिजॉल्व जावपाक जाय. सो हितू 2 फरक आसा. एक सरकाराचो जो इट हॅज टू बी ऑल इंडिया ग्लोबल टेंडर फॉर गेटिंग द हायस्ट रेवेन्यू टू द स्टेट एंड द अदर इशू इज द लोकल इशूज ऑफ द पीपल हॅव टू बी रिजॉल्व बाय द पीपल हू टेक द ओवर ऑक्शन घेता वा मायन चलयतले. सो देर आर 2 डिफरंट इशूज वीच हॅव टू गो हँड इन हँड.
म्हाका 40 वर्सां जाली हांव मायनिंग ऑलमोस्ट 35 years ऑफ माय लायफ आय एम इन टू दीस सेक्टर. म्हणजे बापूय जेन्ना आशिल्लो आनी आतां हांव जेन्ना एड्युकेशन घेतलें सो आय एम अवेअर ऑफ ऑल दीस इश्यूज. इट इज नॉट टुडे ओनली आनी हे फुडें येतलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.